हांव मागता आमचे माननीय आमदार श्री संकल्प बामणकर हांकां की तांणी प्रेस कॉन्फरन्साक सुरवात करची. सगळ्यांक आमच्या प्रेस बाबांक नमस्कार. येवकार तुमकां. म्हाज्या बरोबर आमचो भारतीय जनता पार्टीचो गिरीराज पेडणेकर आसा. सगळ्यांत पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी, जेंच्यांनी थर्ड टायम कंटिन्युअसली थर्ड टायम आयज प्रायम मिनिस्टर म्हणून शपथविधी घेतलेली आसा. आनी त्याच बरोबर तेंचे सगळे वांगडी कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स आयज एक रिकॉर्ड देशा भितर जाल्लो, कितें फर्स्ट टायम कंटिन्युअसली हॅट्रीक जाल्लेली आसा. TMPD जे जाल्लेले 35 वर्सां उपरांत जाल्लेले आसा. आनी स्टील जी भारतीय जनता पार्टीक देशभर जी लोकांचो सपोर्ट मेळ्ळो आसा, जे वोट शेअर आसा आनी जी सिटां आसा ती आयज आमची खंय तरी पयलींच्या थर्ड टायम गव्हर्मेंटाक अशी केन्नाच इतली सिटां मेळनासली. ती फर्स्ट टायम आमची भारतीय जनता पार्टी अंडर द लिडरशीप ऑफ श्री नरेंद्र मोदीजी मेळिल्ली आसा. तेच वांगडा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जे आयज डिसिजन येयलेले आसा OCIचे इशूआचेर. तेज्या लागून परत एकदा हांव आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी आनी बाकीचे जेंच्यांनी आमचे स्पेशली गोंयकारांक लागून त्याच प्रमाणे इलेक्शनाच्या पयलीं सुद्दां आमचे पार्टी अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तनवडेन सांगिल्ले जे OCI इशू आसात आमी सॉर्ट आवट करतले. आनी आयज ते जे लोकांचो डिमांड आसलो स्पेशली आमच्या गोंयच्या लोकांचे तेंच्या लागून आयज एक बरो दीस येयल्लो आसा. OCI इशूक तेजे लागून परत एकदा आमचे प्रायम मिनिस्टर तशेंच CMचे आनी आमचे पार्टी अध्यक्षाचे आमी कॉंग्रेच्युलेट करता. आयज तुमकां खबर आसा आयज खुबशे क्रिटिसिजम जावपाक लागलेले आसा. आयज जी विक्ट्री आसा भारतीय जनता पार्टीची आनी NDA गव्हर्मेंट फॉर्म जाल्लो आसा. आयज जे इंडियन एअरलायन्स आसा तांकां खंय तरी ते अजून पर्यंत पचन जायना. अजून पर्यंत ते डिफीट जाला तरी वाचून अशें दाखोवन दिता की खंय तरी बाबा तेंची विक्ट्री जाल्ली आसा. आयज काँग्रेस पार्टीचो जर तुमी फिगर पळोवपाक गेले इवन ते 3 डिजीट फिगराचेर पावूंक शकना. आयज आख्ख्या देशाचे जितली पॉलिटिकल पार्टीज आसलेली, जितले लोकल पार्टीज आसलेले, सगळे जाण ते एकत्र येवन सुद्दां तांकां हो सक्सेस मेळ्ळो ना. आयज जो इंडियन एअरलायन्साचो जो गोंयांत ते आयज जे शो मारता आनी व्हडले व्हडले उलयता तांकां खरें म्हणल्यार तांकां स्वताक खबर आसा कित्याक आयज जे BJPन वोट जे पोल केला ते 2014-2019 च्या पेक्षा चड वोट्स आयज भारतीय जनता पार्टीन हे इलेक्शनाक 2024 घेतलेले आसा. ते मागीर नॉर्थ गोवा जावं या साउथ गोवा जावं. आयज वोट शेअर भारतीय जनता पार्टीचो वाडलेलो आसा. आयज नॉर्थ गोवा आयज तेंची अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा तेज्या लागून तांकां आनी कांय स्टँड घेवपाक ना. फक्त ते खंय तरी आमचे NDA गव्हर्मेंट आनी भारतीय जनता पार्टीक क्रिटिसायज करपाक लागलेले आसा. स्पेशली जे हिसपाक तुमकां खबर आसा जो आम आदमी पार्टीचो अध्यक्ष अमित पालेकर जेन्ना स्टँड घेतलो इलेक्शनाच्या पयलीं आमच्या कॅन्डिडेट नॉर्थ गोवाचो श्री श्रीपाद भाऊ नाईक तांकां ताणें कसो कसो क्रिटिसायज करतालो. हे लेवलाचेर सुद्दां तो गेलो कितें म्हणून भाऊ हो लाचार म्हणपाक लागलो. आयज भाऊ लोकांनी नाकारलेलो आसा. आयज भाऊ नॉर्थ गोवा सीट म्हणटा तो जिखूंकूच शकना ही तेजी पयलींची उतरां. हे 6 टर्म भाऊ वयता कसले डेव्हलपमेंट काम भाऊन केलेले ना
तेजे लोक ताका एक्सेप्ट करपाक रेडी ना आनी आमी नॉर्थ गोवा सीट जिखतले म्हणून कंटिन्युअसली तो उलयत आसलो. आनी आतां हांव पळयता कितें हो अध्यक्ष म्हणटा जे नॉर्थ गोवा सीट जिखला ते फक्त भाऊक लागून जिखला, बीजेपीक लागून जिखूना. भाऊ एक बरो मनीस, भाऊ कसले कॉन्ट्रोवर्सी भितर आसना, भाऊ कसले करप्शनाच्या भितर नसता. डॉक्टर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर आसा, तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदानंद शेट कानावडे हांकां क्रिटिसायज केलेले आसा की हे भाऊक तिकेट दिवपाक सोदनासले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा डे वनानसून आमचे सीएमाचो तसो आमचो अध्यक्षाचो सदांच स्टेटमेंट आसलेलो की भाऊ एक सिनियर मोस्ट लिडर पार्टीचो आनी तिकेट आसा ती तेकाच वयतली. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना फर्स्ट राउंड जेन्ना तिकेट डिक्लेअर जाता ते फर्स्ट राउंडा भितर तांची भाऊची तिकेट डिक्लेअर जाता. सो हो सगळ्यांचो मेळोन भाऊचो जो मोग आसलो तेजे लागून सगळ्यांनी भाऊक सपोर्ट केलेलो आसा. आयज हे खंय तरी कॉन्ट्रोवर्सी करपाक सोदता आनी खंय तरी तेंच्यांनी रॉंग सिग्नल धाडपाक लोकांच्या मदीं कन्फ्युजन करपाक लागून अशें स्टेटमेंट केलेलो आसा जे तेंच्यांनी एक वायट स्टेटमेंट केलो आसा की आमचो सीएम आनी आमचो पार्टी अध्यक्ष भाऊच्या फेवरान नासलो. अशें केन्नाच नासलें. सदांच आमचो स्टँड आसलेलो, पार्टीचो स्टँड आसलेलो, अध्यक्षाचो तसोच आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतचो स्टँड आसलेलो की भाऊ आमचो नॉर्थ गोवाचो कॅन्डिडेट आसतलो. आयज तशेंच तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट केलेलो आसा कित्याक आयज जे आमचे अध्यक्षान जे उलोवप केल्लेले तशेंच आमी सुद्दां उलोवप केल्लेले कितें जे आयज सावथ गोवा भितर पोलरायजेशन जाल्लेलें, धर्मगुरूचे इंटरफिरन्स जाल्लेले, तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की चॅलेंज केल्लेलें आसा की आतां आमचो स्टँड चेंज जातलो. आमचो स्टँड चेंज ना, आमचो स्टील वी मेंटेन द सेम स्टँड. येस हे पोलरायजेशन जाला आनी हेजे प्रूफ आमी कितलेशे तुमकां सांगूंक शकता की हे पोलरायजेशन कितें जे सालसेटीन जे पोलरायज जाला कितें तेजे वाटेन टोटल एक वाटेन वोटींग जाल्लेलें आसा आनी तें आमी सगळ्यांनी पळयलेलें आसा. आनी स्टील आमचो स्टँड जो आमचो पार्टी अध्यक्षाचो स्टँड आसलेलो येस वी स्टँड बाय दॅट की येस सावथ गोवा भितर आमचें पोलरायजेशन जाल्लेलें आसा. कित्याक आमी खुबशे पळयता कित्याक आमी आयज खंय तरी जातीवादाचेर समाजाचेर केन्नाच पॉलिटिक्स करना भारतीय जनता पार्टी. इलेक्शनाच्या पयलीं आमचो अध्यक्ष एक टॉप चर्चीच्या ऑफिशियलाक मेळपाक गेलो, तेंचे कडेन उलोवप केलें, तेंचे कडेन मिटींग जाली आनी जेन्ना मिटींग काबार जाल्या उपरांत एक फोटो घेवपाक लागून ते उबे रावले. तेजेर प्रेसाचेर स्टेटमेंट येयलो आमी केन्नाच कोणाक म्हणूं ना. हेज्या वयरसून तुमकां कळटा कितलेशे बीजेपी क्लेम्स ऑफ इंडिपेंडन्स ऑफ रिलिजियस लिडर इन सावथ गोवा फेल्स बेसलेस प्रिस्ट म्हणून हे सगळ्या प्रिस्टांनी आपलो आपलो स्टेटमेंट दिलेलो आसा. कोणाक विराट इज अ गुड पर्सनूय म्हटलेलें आसा. सो जेन्ना आमी इंडिविज्युअली कोणाक हे करूंक नासले, ब्लेम करूंक नासले जाल्यार हांकां खंयसर लागून येयलें हेज्या वयरसून कळटा येस सावथ गोवा भितर पोलरायजेशन जाल्लेलें आसा आनी तेज्या लागून बारीक मार्जिनान 13,000 वोट्साक लागून आमी खंय तरी फाटीं उरली. बट हेजे भितर जे कॉन्स्टिट्युन्सी वायज पळयलें जाल्यार आयज 27 कॉन्स्टिट्युन्सी भारतीय जनता पार्टीन लीड घेतलेली आसा. वोट शेअर भारतीय जनता पार्टीचो वाडलेलो आसा. हेजे भितर आमकां खंय तरी फाटीं पडलेले ना. जेंच्यांनी कितलेय उलयले कितलेय सांगले म्हणून कसलोच फरक पडपाचो ना. आयज उरतली काय ना गोंयांत. आनी लास्ट टायमूच तुमकां दिसता प्रेसाक जेन्ना हांव एड्रेस करतालो तेन्ना सांगलेलें की बाणावले वील बी द बेस्ट एग्जाम्पल आनी जे हांवें सांगलेलें तें खरें जालें. तेंची झेडपी बाय इलेक्शनाकूच तेंची एलायन्स तुटली. जेणेन केस घातलेली जेणे चॅलेंज केलेली ते केसाची ऑर्डर जाली आनी आयज ताका टिकेट दिवना ते आयज रिजायन जाल्लेले आसा. काँग्रेसीन इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करता. आयज हेजे वरसून तुमकां दिसपाक येयलेलें आसा आनी तेणें वयल्यान प्रेसाच्या मिडियाच्या थ्रू सगळ्यांक सांगलेलें आसा इट इज अ टायम की सगळ्या लोकांनी विचार करपाचो आसा केदारांनी. एलायन्स वील फिनिश टिकपाचो आसा. दे वील ट्राय देयर बेस्ट. आयज ते अशें उलोवन दाखयले की आजीनी आमच्या बरोबर येवंक जाय.
आयज ते अशें करता नाल्यार अर्जी बरोबर येयना जाल्यार सध्या त्यांचा एक आमदार आसा तेजो सुद्दां कॅरियर काबार जातलो. आयज ते एकट्या रावपाचो प्रयत्न करता बट एकूच सांगपाक जाता ते एकट्या रावले सुद्दां भारतीय जनता पार्टी आपल्या स्वताचेर निर्भर आसा, स्वताची कॅपॅसिटी आसा, आयज लोक बरोबर आसा. आयज लोक बरोबर नसले जाल्यार आयज नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा इतले वोट्स भारतीय जनता पार्टीक पडपाचे न्हू. 27 कॉन्स्टिट्युन्सीन भारतीय जनता पार्टीक लीड मेळपाचे न्हू. आयज हेज्या वरसून दाखोवन दिलेले आसा लोकांनी की सगळे लोक भारतीय जनता पार्टीचे बरोबर आसा. आयज तांकां आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे लिडरशीप गोंयान आमचो पार्टीचो अध्यक्ष बाब सदानंद शेट तानावडे तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचेर विश्वास आसा. ज्या हिसपान आयज आमच्या गोंयान डेव्हलपमेंट जाता, लोकांचो विकास जावपाक लागलेलो आसा, हेच्या भितर खंयच दुबाव ना. त्याच प्रमाणे आख्ख्या देशाच्या लोकांनी एनडीएचेर आमच्या प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीचेर विश्वास दवरलेलो आसा. कित्याक आयज प्रायम मिनिस्टराचे जी सिटां आयज भारतीय जनता पार्टीक मेळिल्ले थर्ड टायमाक वचून सुद्दां आयज जी भारतीय जनता पार्टीक जी सीट्स मेळिल्ली आसा ती सगळी इंडियन एलायन्सीची सगळ्यांची वांगडा सुद्दां दवरलेले दिसल्याक ते टच करूंक शकना आयज तेंचे एलायन्स इंडिया एलायन्स. सो आयज आमकां पूर्ण विश्वास आसा की येता ते विधानसभा 2027 आतांसून आमच्या भारतीय जनता पार्टीन फुडली जी पावलां आसा ती मारपाक सुरू केली. खंय चेंजीस करूंक जाय तेवूय पार्टी डिसिजन घेतले. गव्हर्मेंट लेवलाचेर घेवंक जाय ते गव्हर्मेंट लेवलाचेर आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ते डिसिजन्स घेतले. आनी परत एकदां हांव आमचे ऑपोजिशनाक तुमी कितले हात पाय मारले जाल्यार तुमी सगळ्यां वांगडा रावन कित्याक आयज पर्यंत भारतीय जनता पार्टी जी आयज 2012 जावं 2022 जावं स्वताच्या कॅपॅसिटीचेर आयज गव्हर्मेंट केलेलो आसा. सगळे जाण वांगडा येयले सुद्दां म्हणून भारतीय जनता पार्टीक कांयच फरक पडपाचो ना. हे आमचे लोकसभा इलेक्शनाक लोकांनी दाखोवन दिलेले आसा. ओके, गोंयचे पार्टीकार म्हणटा ते इन्वॉल्व एक हे करता आनी मागीर आमी क्वेश्चन्स घेवया. काल एका इंटरव्यूआन म्हाका दिसता विजय सरदेसायान म्हणलां की आय चॅलेंज द बीजेपी की प्रधानमंत्र्याच्या स्टेटमेंटा नंतर रिपीट करा. तर म्हाका दिसता आज तो एक मुद्दो आशिल्लो की आमी रिपीटूच न्हय तर वी आर स्टील स्टँडींग फर्म जे माननीय अध्यक्षांनी सांगिल्लें की पोलरायझेशन करपाचो प्रयत्न धर्मगुरूंच्या किंवा काही पाद्रींच्या वटेन जाला आनी वी स्टील स्टँड बाय. पण ताजे फुडें वचून काल म्हणजे म्हाका दिसता एक अमित पालेकरांनी हांणी सांगला की आमी ते रिव्हर्स पोलरायझेशन जालें म्हणून. तर रिव्हर्स पोलरायझेशन जर जाला हाजो अर्थ पोलरायझेशन जालें हे इंडिया अलायन्स म्हणटा. तो म्हणटा की आमी पॉलिटिसायज करता द चर्चीज रोल. विजय सरदेसायान म्हाका दिसता एका इंटरव्यूआन सांगला की 2012 द सेम चर्च हॅड हेल्प द बीजेपी. तर जर तो जर तांकां एक्यूज करता जाल्यार व्हॉट इज ही एक्यूजिंग बीजेपी ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स. विजय सरदेसाय स्वता सांगता. दुसरें म्हाका आमी म्हणटा तशें की जेन्ना माननीय अध्यक्षान स्टेटमेंट दिलो काही जे प्रिस्ट आसा तांणी स्वताक आयडेंटिफाय केले आनी तांणी उत्तर दिलें. पण काँग्रेसीन कितें केलें जाल्यार अमरनाथ पणजीकर खंय तरी सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाक मदीं हाडटा. तर सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामीजींचो विशय काडपाची काँग्रेसीक गरजूच नाशिल्ली. तर खंय तरी आपल्या खातीर जे कॅम्पेन करता तांकां वाचोवपा खातीर हिंदू जे आमचे संत आसा तांकां मदीं हाडपाचो प्रयत्न काँग्रेसीन आनी इंडिया अलायन्सान केला. पर अमित पालेकरान सेम हें म्हणलां की बीजेपीच्या स्टेजीचेर संत आयले ते. अरे तुमकां हिंदू संतांचो इतलो द्वेष कित्याक हाजें म्हाका दिसता उत्तर तांणी दिवपाक जाय. दुसरें तुमकां याद आसतलें फाटीं तो कॉन्सेसांव डिसिल्वा फादर जो आशिल्लो ताणें ज्या तरेचे कमेंट्स बीजेपीचेर केल्ले ताणें भाईच्या कॅन्सराक सुद्दां सोडलो ना. अशें जेन्ना थराक वचून कमेंट केल्ले हे इंडिया अलायन्सांतलो एकटो तरी उलयलो काय की हे जे शब्दाचो प्रयोग आसा तो चुकला म्हणून, किंवा तो फादर एरिमिटो जर आसत ताज्या विशयाचेर उलयला काय म्हणून. आणि हांव आतां प्रधानमंत्र्यान स्टेटमेंट केला अबाउट अवर क्रिश्चन ब्रदर्स. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू की आमच्या क्रिश्चन भावांनी आमकां भरपूर जाग्याचेर सपोर्ट केला. आज जर केरला आमचो एक सीट आयला थंय क्रिश्चन वोटिंग बऱ्यापैकी बीजेपीक जाला. अरुणाचल प्रदेश जर तुम्ही पळयशात क्रिश्चियन्स आर इन मच लार्जर नंबर देन इन गोवा. थंय आमी एब्सोल्यूट 2/3 मेजॉरिटी घेवन जिखल्या. नॉर्थ इस्टाच्या स्टेटींनी तुम्ही पळया. आज आंध्र प्रदेशात तुम्ही पळया क्रिश्चियन पॉप्युलेशन कितले आसा. थंय काँग्रेसीक तांणी सोंपयल्या लोकांनी
तर असे जे वेरियस स्टेट्स आसा, ओरिसा आसत किंवा आंध्र प्रदेश जशें हांवें म्हणलें, तर खंय तरी जंय जंय सायजेबल क्रिश्चन पॉप्युलेशन आसा थंय सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचें बरें प्रदर्शन जालां. थंय आमकां सबका साथ सबका विकासा खातीर हिंदू आसत क्रिश्चन भाव आसत सगळ्यांनी सपोर्ट केला. तर गोंयान हे जे एक धर्माचो जे प्रिस्तांचो वापर करून जे राजकारण काँग्रेस करता, म्हाका दिसता ताजो निषेध करप हो अत्यंत गरजेचो आसा. दुसरे इंडिया अलायन्साचे म्हणजे म्हाका संकल्प बाबान तो विशय टच केलो, पण ताचेर विचारपाक जाय तुमचे वोट शेअर सुद्धा तुम्ही जायला सोडा. एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स इन नॉर्थ गोवा केम डाऊन फ्रॉम 1,64,000 टू सम 1,41,000. देंवले कशाक तुम्ही इंडिया अलायन्स एकटे आशिल्ले जाल्यार? तुम्ही भाऊच्या विरोधात इतलो प्रचार केलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो वोट पर्सेंटेज मार्जिन आणि वोट्स वाडले कशे? म्हाका दिसता हाजेर उत्तर दिवपाक जाय. काल अमित पाटकराचो एक व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आसा. कितें आसा? म्हाका दिसता इंडिया अलायन्स हॅज बिकम एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सर्वायवल ऑफ आम आदमी पार्टी. पण ताज्या खातीर पालेकार डेस्परेट जाला आसत. पण अमित पालेकारान काल अमित पाटकरान एक्चुअली हाशे केला आम आदमी पार्टीचे. तो म्हणटा आम्ही इंडिया अलायन्साक झेडपीचो सीट दिला कारण इट्स अ व्हेरी शॉर्ट टर्म. जेन्ना फुल टर्म झेडपी इलेक्शन जाता तेन्ना पळोवया म्हणून. दिस इज वॉट मिडिया हॅज रिपोर्टेड. तर म्हाका दिसता इंडिया अलायन्स कशा तरेन फ्रॅगमेंटेड आसा, ताची सुरवातूय बाणावले जाल्ली आसा आणि हाजे आमकां म्हाका दिसता प्रचिती मेळ्ळ्या. दुसरे ते इतले जर तांकां विरियाटोचो पुळको आसा, ताच्या एक्टिविजमाचो पुळको आसा, म्हाका दिसता विरियाटोन जो विजयाचेर अटॅक केल्लो अबाउट हीज रोल इन स्टॉपेज ऑफ मायनिंग किंवा अमित पालेकरांचेर जे फॉर्जरी ऑफ डॉक्युमेंट्साचेर कमेंट्स केल्ले, म्हाका दिसता ताजेरूय तांणी उत्तर वचून दिवपाक जाय की येदो व्हडलो एक्टिविस्ट जाका ते म्हणटात तो तेन्ना खरें उलयलो काय फटी उलयलो हाजें म्हाका दिसता उत्तर ह्या इंडिया अलायन्साच्या लिडरांनी दिवपाक जाय. दुसरे हांव एक 2-3 विशय घेता. एक म्हणजे सांताक्रूजचो. हिस्टॉरिकली सांताक्रूज हॅज बीन अ काँग्रेस बेस्टियन स्ट्रॉंगहोल्ड. म्हणजे 1999 पासून आसा, ताज्या पयलीं 2दा ते जिखल्या. आणि अमित पालेकार जर इतलो जर वोट स्विंग करूंक शकतालो जाल्यार तो 2022 स्वता खातीर मतां कित्याक घेवंक शकलो ना? म्हाका दिसता हो प्रश्न ताणें स्वताक विचारूंक जाय. आणि आज जाला कितें न्ही, आज हे सगळे म्हणजे तो विजय सरदेसाय आसूं किंवा अमित पालेकार आसूं, दे आर ट्रायंग टू जस्टिफाय देअर प्रेझेन्स इन इंडिया अलायन्स आणि दे आर ट्रायंग टू एट्रिब्यूट काँग्रेसीस सक्सेस टू देम इन साऊथ गोवा. आणि हे म्हणटा आसतना विजय सरदेसाय खंय आशिल्लो जेन्ना इंडिया अलायन्साचे सगळे टॉक जाताले? जर लोकल लिडरशीप इतली फर्म आशिल्ली जाल्यार तांणी कॅन्डिडेट आपण कित्याक अनाउन्स केलो? तर विजय सरदेसाय इन पर्टिक्युलर इज लायक दॅट चियर लिडर इन IPL. म्हणजे एका क्रिकेट टिमीक चियर लिडराचो जितलो फायदो जाता तितलो फायदो म्हाका दिसता काँग्रेसीक विजय सरदेसायचो जाला. आणि हे म्हाका सरळ सांगपाक जाय. दुसरे तांणी म्हणला की कोणाक कॅबिनेट मेळपाक जाय आशिल्लें, कोणाक मुख्यमंत्री जावपाक जाय आशिल्लें. अरे ज्या मनशाचे 2022 3 आमदार आशिल्ले ताका काँग्रेसीन 3 आमदारांची 3 सिटांची भीक दिली आणि ताणें फक्त आपलो फातोर्डा सीट वाचोवपा खातीर काँग्रेसी कडेन कॉम्प्रोमायज केले. कित्याक घेतले ना 5-8 सीट? सी कशें आसा, पॉलिटिकल एनालिसीस आमकांय करपाक कळटा. तांणी काल वचून बीजेपीचेर, इंडिया अलायन्साचेर, मोदीजींचेर सगळ्यांचेर तांणी एक एनालिसीस केली. तुम्ही जर इवन आरजीचेर केली. जर तुम्ही एक पॉलिटिकल एनालिस्ट म्हणून पळयत, म्हाका दिसता 2022 आरजीक आम आदमी पार्टी आणि विजय सरदेसाय एकठांय करून सुद्धा चड मतां पडिल्ली. आणि हो विषय म्हाका दिसता तांकां विसर पडला की तांणी राजकारण स्वता खातीर वापरचें, एनालिसीस करपा खातीर न्हय. हांव परत सांगता की जशें संकल्प बाबान सांगलें, भारतीय जनता पार्टी ही समर्थ आसा आपल्या बळाचेर लढपाक आणि जे आमचे विचाराचे एलायज आमच्या बरोबर येतले तांच्या बरोबर लढपाक. बाकीचे कितले हे फोर्सीस एकठांय जाले म्हणून फरक पडचो ना. आज भारतीय जनता पार्टीचो वोट शेअर सगळे एकठांय जावन सुद्धा मोर दॅन 50% आसा. आणि म्हाका दिसता दिस इज बीजेपी सक्सेस. तुमकां कितें प्रश्न आसा जाल्यार तुमी विचारचे. थँक्यू. पाद्रींनी डायरेक्ट इंटरफियरन्स केला म्हणटा तुमी पोलरायज करपाक दाखोवन. पाद्रीच डायरेक्ट इंटरफियर जाल्यार फादर एलिमेंटाचो तुम्ही जर इंटरव्यू वाचिल्लो किंवा आयकल्लो जाल्यार डायरेक्ट ताणें सांगला की एनडीए सरकाराच्या परफॉर्मन्साचेर ताणें केल्या. ताणें मणिपुराचे वेरियस इश्यूज करून बीजेपी सरकाराक ब्लेम केल्या. तरी दिस इज नॉट इंटरफियरन्स जाल्यार कितें? कितलेशेच शर्मा आमी आमच्याच बीजेपीच्या ऑफिशियल पेजी वयल्यान हाज्या पयलीं केल्ले आसा हाव देर हॅज बीन पोलरायझेशन अटेम्प्ट्स. तर पोलरायझेशन अटेम्प्ट्स काही आता वेदर
अशें कितें जालें, कितें बीजेपीचं डेव्हलपमेंट चुकलं, बीजेपीचं व्हिजन चुकलं, अशें कितें जालें, इंटरनल कितें जालें? म्हणजे विजनाचो म्हणजे काल तुम्ही इव्हन विजय सरदेसाई जर प्रेस कॉन्फरन्स पळयशात म्हणजे ऑपोजिशन सुद्धा मानता की बीजेपीन डेव्हलपमेंट केला. आता हांवें तेच म्हणटा तशें की मोर दॅन ब्लेमिंग एनी इन्स्टिट्यूशन काँग्रेस जे राजकारण करता काही स्पेसिफिक प्रिस्तांक हातांत धरून जर आज तुम्ही पळयशात आज जुवारी ब्रिजेचें हांव उदाहरण दिता. जुवारी ब्रिजेचो सालसेताक खंयच्या एका कम्युनिटीक फायदो जालो आनी दुसऱ्याक जावना असो आसा. तर बीजेपीचो डेव्हलपमेंट इज ऑलराऊंड सबका साथ सबका विकास आणि हांव परत सांगता तशें इतले सगळे जावन सुद्धा 11 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी साऊथ गोवान आमकां लीड आसा. तर खंय तरी पोलरायझेशन करून लीड जाता. इफ दॅट इज नॉट पोलरायझेशन जाल्यार म्हाका दिसता आनी ताची एनालिसीस कितें करपाची तो म्हाका एकदा प्रश्न आसा. ते सब पॉइंट आहे. तो म्हणटा वेल्ली आसतली पण थंयसर बीजेपीचें अस्तित्व ना. म्हणजे सारख्या लास्ट इलेक्शन तुमकां हजाराय मतां पडक ना. थंयसर तुमी एक्सपेक्ट कशें करूंक शकता? भाजपाचें अस्तित्व ना म्हणच्या परस भाजपाच्या बद्दल अपप्रचार खूप जाला. हाज्या पयलीं अरुणाचला बद्दलूय आमकां तेच सांगताले, ओरिसा बद्दलूय तेच सांगताले. आज तुम्ही मुद्दम पळयशात तेलंगणात आमचे 8 खासदार जाल्यात. तर जंय जंय आमचें अस्तित्व नाशिल्लें म्हणटाले पळय थंय थंय आमी आमचें अस्तित्व निर्माण करून आमी आज सरकार आमी त्रिपुरा इज अ क्लासीक एक्झाम्पल, आसाम इज अ क्लासीक एक्झाम्पल. तर म्हाका जे दुसरे धर्मगुरू काँग्रेसचे अपप्रचाराक कित्याक बळी पडटा तुम्ही इतके काम करून एक म्हणजे हांवें तुमकां कितें सांगलें की जो प्लॅटफॉर्म धर्माचो मेळटा तो खंय तरी वापरपाचो गैरवापर जाता आनी हाजे आमी व्हिडियोज शेअर केले. म्हणजे अशें न्ही की आमी कितें वाऱ्यार उलयतात. तर खंय तरी एक धर्माचो वापर करून भंय घालून म्हणजे तो बेस्ट एक्झाम्पल तुमकां दिता हांव की हाव फियर सायकोसिस इज क्रिएटेड. मणिपुरान जितली म्हाका दिसता चर्चीसाचेर अटॅक जालो तितलोच देवळांचेर अटॅक जालो. रियलिटी आसा जाल्यार तुमी सांगा. आनी मालेगांव डेव्हलपमेंट जावना काय तर 1,94,000ची लीड बीजेपीच्या विरोधात धुळ्यान मेळटा आणि बीजेपी लुजीस द सीट बाय 3,000. तर खंय तरी पोलरायझेशन इज द ओनली वे दॅट बीजेपी कॅन बी डिफिटेड. कारण डेव्हलपमेंटाचेर काँग्रेस आमकां मॅच करूंक शकना. दॅट इज वॉट दे हॅव रियलायझड सो दे आर डुईंग इट. इन्फ्लुएन्स करपाक समज काँग्रेस तांकां इन्फ्लुएन्स करून सोदता तुम्ही तुमच्या आधारात तांकां कन्विन्स कित्याक करिना? आमी कन्विन्स तर न्हयच. हांव म्हणटा आमी प्रत्येक वेळा आता ह्या खेपे सुद्धा जशें हांवें म्हणलें की आमी खंयच्या असो भेदभाव केला की किंवा इवन ह्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज जंय म्हणटा आमचें अस्तित्व ना अशें जालें की कॅन्डिडेट्स वचूना गेल्या. इवन आफ्टर दीस डिफीट तुम्ही जर प्रधानमंत्र्याचो स्टेटमेंट पळयशात जाल्यार गोंयचो उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी पयलो केला. तर फाल्यां वोट पडटा काय पडना हाजेर डेव्हलपमेंट किंवा आमचो तांच्या बद्दल आशिल्लो पर्स्पेक्टिव्ह चेंज जावचो ना. प्रधानमंत्र्यांनी परत सांगलां की सगळ्या धर्मांच्या सपोर्टान आमी गोंयांत इतली वर्सां सरकार करूंक शकले. अरुणाचल प्रदेशा भशेन गोंयांत तरी सिच्युएशन जावंक शकना जातली. आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट. हांव इतलेंच म्हणटा की काँग्रेसीन पोलरायझेशनाचो आरोप आमचेर घालचो न्हय किंवा रिव्हर्स पोलरायझेशनाचो न्हय. आमी वी विल विन दीज वोट्स विथ डेव्हलपमेंट. दॅट इज वॉट वी आर कॉन्फिडंट अबाउट.